रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 13. पळयत पुस्तकांत सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो, हर एकलो तारण जोडतलो. लूक चॅप्टर 5 वर्स 3. तांतले एक दोणयेर सोडून सिमांवची दोण ती तडी तावन तिक्केशे मुखार सुटोन रावूंक ताणें तांकां सांगलें. उपरांत बसून दोणयेर तावनूच तो लोकांक शिकोवंक लागलो. ताणें उलोवन जाता शिमांव सांगलें, दोन गूंड उदकाक मुखार व्हर आनी मासली धरूंक तुमची जळां देंवया. तवळ सिमांव म्हणालो, मेस्त्री, सगळी रात आमी कश्टल्या, पूण आमी कांयच धरलें ना. तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव जाळ देंवयतां. चॅप्टर 119 वर्स 50. तुजे उतार म्हाका जिवी दिता, म्हज्या कश्टान म्हाका बुजवण मेळटा. लूक चॅप्टर 24 वर्स 17. जेजून तांकां विचारलें, तुमी चलता चलता कसल्या संगती विशांत उलोवन तर्क करीत आसात. तवळ ते थंयच रावले, तांची तोंडां बावुरलीं. उपरांत तांचे सांगाता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां तो दिलो. तेदवां तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12. जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळ्ळो म्हूण, बरोवन वमतेच्या मापान ते मेळ्ळो म्हूण. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1. तुमी कळवळचे न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा, मुजेरय विश्वास दवरा. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14. तुमी कितेंय म्हजे नवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6. जेजून ताका जाप दिली, हांव सुवाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वसूंक जायना. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 18. हांव तुमकां आनाता बरें सोडून वसना, हांव तुमचे सरशीन परत्यान येतलो. जोशुआ 1:9. हांवें तुका फर्मायलां न्हय, दृढ आनी तीर राव, भियेनाका आनी दरसाणी नाका, कित्याक सरस्पोर तुजो देव तूं खंय गेल्यारय तुजे सोबे आसतलो. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 35. अशें आसता, कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातान वेगळी करतलो, कश्ट वा अडचणी, दगदवणी, काणा जेवणाचो वा नेसनाचो तत्वार. मॅथ्यू चॅप्टर 10 40 to 42. प्रतिफळ, तुमकां स्वागा दिता तो म्हाका स्वागा दिता, आनी म्हाका स्वागा दिता तो म्हाका धाडलेल्याक स्वागत दिता. प्रवाद्याक तो प्रवादी देखून स्वागत दिता, ताका प्रवादीचो प्रतिफळ मेळटलो, आनी नितीवंताक तो नितीवंत देखून स्वागत दिता, ताका नितीवंताचो प्रतिफळ मेळटलो. आनी जो कोण म्हज्या ती ल्हानाक एकल्याक तो म्हजो पाटलावदार देखून एक कोप शेळे उदक लेगून दिता, सतच हांव तुमकां सांगता, ताचो प्रतिफळ ताका सुखाचो ना. साम चॅप्टर 143 वर्स 11. सरस्परा तुज्या नांवा खातीर म्हजो जीव सांबाळ, तुज्या न्याय नितीन विघ्नांतलो म्हाका निवार. साम चॅप्टर 119 वर्स 94. हांव तुजो म्हाका निवार, तुज्यो आज्ञा हांव सोदतां. साम चॅप्टर 147 वर्स 5. आमचो सोमी वर्तो आनी सर पदवेदार, ताच्या जाणवायेक मीत मेर ना. साम चॅप्टर 147 वर्स 6. सरस्पोर दुबळ्यांक सांबाळटा, नसत्यांक धरणीर शेवटिता.
Psalm chapter 143 verse 9. सरेस्परा म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार, कित्याक हांव तुका शरण येता. Psalm chapter 145 verse 14. पोरतेल्यांक सरेस्पर आदार दिता, बागवून गेल्ल्यांक तो नीट उबी करता. Malachi chapter 3 verse 20. पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्या नितीसो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली.